आयज फोंडेची अपडेट दिता आसतना ज्या पद्दतीन पावस पडटा त्या हिशोबान हांगा केरिया खांडेपार हांगासर काल बारीकशी एक लँडस्लायड जाली आणि हेच्या फुडें म्हाका दिसता सिच्युएशन भरपूर डेंजर आसा कारण ज्या पद्दतीन तो दोंगर कापलो गेल्लो जेन्ना हायवे तो कन्स्ट्रक्ट करताले तेन्ना सो जी वयर जी झाडां आसा ती केन्नाय सकयल येवपाक शकता आनी थंयच्या लोकल्सांनी बीन गव्हर्मेंटाक अपील केला की असले आनी इन्सिडेंट कांय जावपाक जायना म्हणून सरकारान हेची जबाबदारी घेवपाक जाय म्हणून त्याच पद्दतीन हांगा गांवठण हांगासर एक लँडस्लायड जाल्ली आसा खुबशीं घरांचेर झाडां पडलेलीं आसा सो म्हाका दिसता ह्या पावसान आनी अजुनूय पावस इतलो कंटिन्यू आसा की लोकांची भरपूर प्रमाणात नुकसाण जाल्लें आसा फायर ब्रिगेडीची गाडी म्हाका दिसता सामकी म्हणल्यार इतली बिजी आहा की इतले तांकां कालच्यान कॉल येवपाक लागल्या ही जाली पावसाची अपडेट. दुसरी अपडेट म्हणल्यार आयज फोंडा बीजेपी मंडळान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ह्या प्रेस कॉन्फरन्स इतल्याच खातीर घेतली की सुदीन ढवळीकर जे मडकय मतदारसंघाचे आमदार आशिल्ले इतके वर्सां मंत्री आशिल्ले जे आतां सध्या ऑनलायन शिक्षणाक लागून ते बोवाळ करता जावं एजिटेशन करता आनी मामलेदारांक ते आतां निवेदनूय तेणी काल भेटयलां फोंड्या प्लस धारबांदोड्या की सरकाराक ते मागणी करता की पयलीं टावर घाला मागीरूच हे ऑनलायन शिक्षण करा तशेंच भुरग्यांक स्मार्टफोन विकते घेवन दिया म्हणून सो त्या विशयाचेर तेणें स्वता सांगलें की आपल्या मतदारसंघात रेंज ना आनी आपणें जवळ जवळ 20 कितें टावर घातल्या म्हूण आतां पर्यंत सो तांकां बीजेपीन असो विचार केला की समजा तूं इतले टावर घातले तुज्या मतदारसंघात अजून पर्यंत कित्याक रेंज ना सो खंय तरी लोकांक फटयता आनी तें बंद करचें ह्या पद्दतीन आयज एक प्रेस कॉन्फरन्सद्वारे तेणी सांगलेलें आसा ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट.